तुमकां कोणी तरी हांगासर येवन लायक लायफान कोणी रोज दिला गे हय दिला. आय यू ऑल एक्सायटेड येस. सो आतां तुमकां कोण रेड रोजान दिता सर्वांक म्हजे नमस्कार. हांव जावन आसा वेन सीटेड आयज. आज बाळूक जेजूच्या पुंछ शेतांत महान वार्षिक परबेलेकार हर एका दिसा नोवेना सरतात आनी आयच्या नोवेनाचो उद्देश जावन आसा स्त्रियांचो दीस. आज हांगासर आमी आचार सितांव आनी तुमकां हांगासर तुमी चिंतूंक पुरो हांवें गुलाब कित्याक धरल्यात म्हणून. कोणाक दिवंक हे गुलाब स्त्रियांक दिवंक. आनी हाचो उद्देश कितें म्हळ्यार ल्हान फूल तेरेस मरच्या पयले एक संदेश दिलो जावन आसा आनी तें जावन आसा सर्गार वचून ती गुलाबाचो शिवट धाडटली म्हूण. सो त्या देखून आमी सर स्त्रियांक आज आमी गुलाब दिता आनी तांचे लागीं थोडो वेळ संवाद करतले. हांव थोडी क्वेश्चन्स विचारतले. सो आर यू ऑल रेडी फॉर इट? कम ऑन लेट्स गो. दिस इज फॉर यू. नाव कितें तुजें? आयरन. आयरन आयरन हांव जे लोकडाचे मनीस कोण नांव चिंतलें हांवें. आतां गुलाब कित्याक दिला हांवें तुका? तूं मात गी स्त्रियांचो दीस. येस. वॉट इज द स्पेशालिटी फॉर यू? तुका मात कित्याक हाडलो आज? I don't know, there are many people around, but बट वाय यू शूड बी द चोजन वन टुडे? I don't know. ओके. आतां एकली सांतीन आसा तिणें रोजा विशयान सांगलां हांव सर्गाक वचून गुलाबाचो शिवर ओततली म्हणून. विसाक येयल्लें गी तूं आतां? आनी वसाचें. ओके. बट ह्या दिसांनी आमी कोणा विशयांत उलयतात आसा हांव? बाळका जेजू सांगाता आनी एकलें सांतीन जेजूचें ल्हान फूल सांत तरीस. Saint Teresa. जेजूचें ल्हान फूल सांत तरेस न्ही ताका ल्हान फूल म्हणटात. तें ताणें म्हणलें तें हांव सर्गात हांव तुमचे खातीर गुलाबाचो शिवर ओततलें म्हणून. आनी आज तुका स्पेशली गुलाबाचो शिवर कित्याक गे म्हळ्यार ते म्हणटा आज तुजे पासत हांव स्पेशली मागता म्हणून. सो यू आर अ आयरल, यू आर अ स्पेशल चायल्ड टुडे. सो द सेंट तेरेस इज गोइंग टू ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. तुमच्या संदेशाक थँक्यू फादर. आय रियली हॅव वन क्वेश्चन. तूं आतां एक यंग वुमन, यू आर अ ग्रोईंग वुमन इन लायफ. सो तुका तुज्यात असलेल्या यंग वुमनाक एक मेसेज दिवयात की एक स्मॉल मेसेज, शॉर्ट मेसेज. I would tell them to come for this novena and experience new things, as nowadays people don't come for all this and don't indulge in all this. So I expect them to come and bring a new change, as it's a new year for them. That's it. Thank you for your wonderful message. It was nice talking to you. देव बरें करूं. हाय. कशें आसाय? हुशार आसा. तुजें नांव कालें? रवीना. रवीना. सो ह्या बाळूक जेजूच्या पुंछ शेतांत तुका कशें भोगता? बरें जाता हांगा येवंक. लायक म्हाका हांगा येवंक. हांगा फुल म्हळ्यार बरें जाता. हांगा शांत वातावरण आसता. बरें जाता येवंक. आमकां स्त्रियांक हांगासर येताना खंयचीय बेजारी असल्यार आमकां एक समाधान आनी शांती भोगता. तुका ती भोगल्या गी? वय म्हाका मस्त पटी हांगा येताना तशें जालां. हांगा मस्त शांत आसता. बरें जाता येवंक. That's very nice. ओके. सो देव बरें करूं. खुशी जाली तुज्या लागीं उलोवन. या थँक्यू. हॅलो. हॅलो. तुमचें नांव कितें? सोनल. सोनल. नायस. हाय बाबा. हाय. हाय. ये तुझे मुझे नाही. ओके. सो हांगासर तुमकां एक सरप्राईज आसा. आज स्त्रियांचो दीस ह्या नोवेनाचो एक उद्देश जावन आसा. स्त्रियांचो आमी दीस आचार सितांव. सो त्या खातीर आमी हो गुलाब तुमकां दिता. कित्याक म्हळ्यार आमच्यो स्त्रियो कितल्यो मेहनत काडटात आनी थँक्यू फादर गुलाब दिल्ल्याक. आमच्यो स्त्रियो मेहनत काडटात आनी त्या देखून आमी हो गुलाब तुमकां दिता. सो हांगासर तुमकां बायबलांतावन खंयची फेवरेट म्हणली एक स्त्री आसा गी बायबलांतावन? मदर मेरी. Of course, Mother Mary, very close to my heart. I love Mother Mary. ती म्हजी फेवरेट स्त्री बायबलांतावन. हाय मॅम. हाय. तुमचें नांव कितें? अन्ना मरिया. अन्ना मरिया. ओके. सो तुमी कशे आसात? तुमच्या बेबीचें नांव कालें? रोविशा. रोविशा. तुमकां हांगासर येवन कशें भोगलें आज? मस्त समाधान आनी खुशी भोगले. सो तुमकां एक आमी एक गिफ्ट दिवंक आशिता. गिफ्ट न्ही, एक सरप्रायज. येस. तुम्ही फुलां बरीं सोबीत आसात. या थँक्यू सो मच फादर. तुमी ह्या फुलां बरीं ह्या गुलाबा बरीं सोबीत आसात आनी आमच्यो स्त्रियो कितलें मेहनत काडटात. दे टेक केअर ऑफ युअर फॅमिली, चिल्ड्रन अँड ऑल्सो तुमी जॉब करतात. सो एक पॉवर ऑफ स्ट्रेंथ म्हणून ये चड स्त्रियो. सो तुमकां आमी उल्हास पटयता. तुमचे खातीर प्रत्येक जाण आमी मागता. आनी तुमकां एक सवाल आसा.
तुमकां स्त्रियां ते खंयच्यो क्वॉलिटीज मस्त खुशी म्हळ्यार तांणी खंयचेय कार्य खंयचेय हाका पयले मुखार सरतात आनी खंयचेय तांकां कश्ट म्हूण भोगना इल्ले कश्ट जाता जाल्यार तांणी खंयचेय सोडून घालनात आमी मुखार येता आमी बरें करता म्हणले एक तांकां एक धैर्य आसता तशें. ओ दॅट्स वंडरफूल वय आमच्यो स्त्रियो इट्स अ बंडल ऑफ टॅलंट म्हणून मस्त मेहनत काडटात सो सर्व स्त्रियांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तुमकांय देव बरें करूं. स्त्रियांच्या दिसा खातीर तुका उल्हास धर आनी एक कितें म्हळ्यार आमी जेजूच्या ल्हान फुलसान तेरेजाचो जुबले आचरण करता न्ही सो तिणें म्हणलें आसा हांव सर्गाक वचून थंय तावन गुलाबाचो शिवर ओततलो म्हणून म्हळ्यार हांव तुजे खातीर मागतली म्हणून. सो स्त्रियांचो दीस आचरण करतना आमी तुका सुभाष पाठयता मात्र न्ही सान तेरेजी तुजे बसोद आनी ह्या बेबी बसोदी मागता की जायत फादर ह्या बागी दिसा खातीर देव बरें करूं. येस थँक्यू सो मच फादर. आनी तशेंच गुलाब दिता आनी गुलाबान कांटे आसतात बट हो गुलाब भोव सोबीत रितीन फुलता तशेंच एक स्त्रियाची जिवीत म्हण येता स्त्रियाच्या जिवितान मस्त कश्ट येतात बट दे वील बी ऑलवेज बी व्हेरी सॉफ्ट व्हेरी प्युअर लायक अ रोज. सो तुमकां हो गुलाब आयच्या स्त्रियांच्या दिसा लेकार तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. येस थँक्यू सो मच. आनी तुमकां खंयचोय तरी एक मेसेज यंग वुमेन आसात यंग तरणाटी भुरगीं आसात तांकां एक खंयची संदेश दिवंक तुमकां मन आसा की लायक खंयचो संदेश तुमी दितात. जेजू बाळकाताय बरी पातयेनी दवरून ताचे कडेन आमी मागल्यार आमी मागिल्लें पुराय मेळटा. म्हाका मेळना तशें जाल्यार हांव सर्वांक होच संदेश दिवंक आशिल्लो. करेक्ट तुमी सांगलें जेजू बाळकान आमचेर सबार आशिर्वाद घालात म्हजे वयरी हांव जेजू बाळका लागीं मागलें म्हाका मेळना. सो देव बरें करूं तुमकां. बाय बेबी. थँक्यू. या देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. कित्याक दिलें कळ्ळें गे स्त्रियांक खातीर म्हणून स्त्रियांचो दीस एक आनी एक रिजन आसा कळना कळना रे हे कित्याक दिवचें म्हळ्यार लव म्हणून रेड रोज. करेक्ट ते व्हॅलेंटायन्स डे फेब्रुवारी 14. म्हज्या भुरग्यांनी सांगलें रेड रोज. तुमचें नांव काय फादर? म्हजें फादर जोसी. जोसी. ओके. असो एक अर्थ आसा. ओके फादर. म्हळ्यार भगवंत ल्हान फूल तेरेज आसा वय वय ऑफकोर्स तिणें सांगलें आसा सर्गाक गेल्या उपरांत सर्गार तावन तुमचेर गुलाबाचो शिवर वता म्हळ्यार आशिर्वाद म्हळ्यार भगवंत तेरेज आज तुज्या पासून मागता कळ्ळें गे वय हाचे खातीर त्या खातीर करून हो गुलाब तुमकां ओके गे लिसियाचे सांगते हांव ते भितर वचून फोटो काडना सो ती आज तुज्या पासून मागता म्हणल्यार की एक थँक्यू सो येस थँक्यू सो मच फादर. तुमकां एक सवाल आसा खंयचेय एका स्त्रियेन तुमच्या जिवितांत एक तुमकां मस्त हेल्प केल्लें आसा सांगी? स्त्रियेन वय ऑफकोर्स मस्त जाणांनी हेल्प केला बा. वय आमच्या उर्वाच्या वाड्यांत जावन दी इगर्जेंत जावन दी सिस्टरां आमकां शिकयतालीं ल्हान तावन आनी आमकां वाट दाखयतालीं. ऑफकोर्स स्त्रियांनी मस्त बरें हेल्प करतात आनी तांकां पाप विरमोत म्हणले आसता अँड समजतात आनी या ते एक फिलींग ते स्त्रियांक मात कळटा दुसरी कशी भोगतात म्हणून. सो तुमकां तुमचे लागीं उलोवन म्हाका मस्त खोशी जाली. देव बरें करूं तुमकां. हॅलो हाय या कशें आसा तुमी? हुशार. तुमचें नांव कितें म्हण सांगीत गे म्हाका? म्हजें नांव डियोना. म्हजें नांव विनी डिसोजा. आज तुमकां हांगासर येवन कशें भोगता? बरें भोगता समाधान भोगता वय तुमकां कळीत आसा. सो आज आमी खंयचो दीस हांगासर आमी आचारसिता प्रत्येक जावन एक उद्देश आसा आज नोवेन आसो एक दीस तो खंयचो दीस म्हण तुमकां कळीत आसा गे? स्त्रियांचो दीस. सो तुमकां एक हांगासर एक सरप्रायज आसा. आज स्त्रियांचो दीस न्ही गे तुमी पळयलां जावं पुरो एग्जिबिशन पुरो न्ही गे जेजूचें ल्हान फूल त्या विशयान थंय आमी एग्जिबिशन तिच्या विशयान जायते आमी बरयलां जायते आमी घालां. ती म्हणटा मरचे पयलें तिणें सांगलें आसा हांव सर्गा गेल्या उपरांत गुलाबाचो शिवोर म्हणजे आशिर्वाद हांव सगळ्यांक मागून धाडटा म्हणून. पूण आज खंडी जावन ती तुमकां सगळ स्त्रियांक आनी प्रत्येक तुमकां ती तीस गुलाबाचो शिवोर तुमकां मागून धाडटा. ओके गॉड ब्लेस यू. थँक्यू. येस कशें जालें तुमकां गुलाब म्हण तुमकां फस्ट टायम मेळचो म्हूण म्हाका कळ्ळें. ओके
सो तुमकां एक आतां सवाल आसा एक बायबलांतल्यान इन्स्पायर्ड जाल्लो कोट तुमकां मस्त तुमकां खुशी बायबलांतल्यान कोट्स आसात इन्स्पायर्ड जाल्लो कोट खंयचोय तरी तुमकां कळीत आसा की सांगीत गी हांवें मागलें आनी म्हाका समजून मेळ्ळी विनंती केली आनी जन्म येसत म्हज्या सरशें येयलो येस थँक्यू सो मच ते म्हाका एक तो बायबल वर्ड्स म्हाका एक काळजाक लागशिल्लो सो तुमकां देव बरें करूंक तुमकां मेळोन तुमचे लेगीत उलोवन मस्त कशी जाली या थँक्यू सो मच हो गुलाबाव दिता कित्याक म्हळ्यार आज आमी हांगासर बाळूजीच्या श्रायनांत स्त्रियांचो दीस संभ्रमता वा स्त्रियांचो जुबल्यो संभ्रमता सांगता आसता जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज ती म्हणाली हांव सर्गार तावन गुलाबाचो शवर मनशाचेर वता म्हळ्यार मागणे मुखांतर ताजे करून तो दीस आज आमी संभ्रमता आनी तेरेजा बरी तुवें मागण्यांत वाडचें आनी हेरां खातीर मागचें ओके विश यू ऑल द बेस्ट हॅपी विमेन्स डे थँक्यू सो मच इतलो बरो संदेश दिल्याक फादर सो तुमकां एक आतां सवाल आसा आमच्या स्त्रियांक फेवरेट जावनच्यो थिंग्स एनी थिंग्स तुमकां सांगीत की खंयच्यो स्त्रियांक मस्त कशी काळजाक लागशिल्ल्यो तांकां बरेंपण उलयल्यार कोणी बरें मोगान उलयल्यार तांकां तें सकताचे बेस्ट एक केअरिंग कॅर तुका कॅर करीचे बरें करून हय बेस्ट आनी कळतेपण तशें सपोर्ट आसा जे फॅमिलीचो या हुएवर सगळे तितलें येस थँक्यू सो मच तुमचे लेगीत उलोवन मस्त कशी जाली देव बरें करूं तुमकां थँक्यू देर इज अ सरप्राईज फॉर यू what do you think will be the surprise no idea okay okay so this yeah today is we are celebrating the World Women's Day and all that so okay and for the novena during the novena we are praying for all the women all yeah so that's why this is a rose which we are giving because we are also celebrating the centenary of Saint Teresa of Child Jesus Little Flower who said when I go to heaven I will give a rose to everyone so as a blessing so this is a blessing from infant Jesus to you. Thank you. And we will pray for your family all the best so and thanks for all that you are doing to the family and to the as a woman and for all the womankind. Thank you so much. Okay, God bless you. Yeah, so are you happy? Very. Yes, so you're just as beautiful as the rose actually. Yeah, so do you have any inspiring women in your life who has helped you a lot and who is really your inspiration? My mother. Yeah, my mom all the time. Yeah, she's been one of the strongest women that I've seen throughout. Yeah, moms actually are the strongest women in the world and no one can compare their capability. They're so strong. Yes, so it was nice meeting you and nice talking to you. Thank you for your precious time. Thank you. Thank you so much. Hello. Hi. How are you all? Fine. Okay, can you all please tell me your names? Yeah, your name? Princia. Princia. Joshma. Joshma. It's Jeshma or Joshma? Joshma. Joshma. Shannon. Shannon. So why have you all come here today? To pray. Pray and so you know what's the motive of today's novena? For ladies. Yes, exactly. Congratulations, wonderful, you answered it. So which flower do you love the most? Rose. You all like roses? So what if I get you one rose now? Okay? आज विमेन्स डे म्हळ्यार हांगा जुबल्यो आचरण करतात ओके गे एक सेकंड कणगे सेकंड काले म्हळ्यार सेंट तेरेज आसा न्ही कळटा तशें गे ल्हान फूल तेरेज ती कित्याक म्हणटा म्हळ्यार हांव सर्गाक गेल्या उपरांत थंय हांव गुलाबांचो शुवर वता म्हळ्यार बंच ऑफ रोजस हांव सकयल खंय सर्गात हांव वता म्हळ्यार अर्थ कालें हांव तुमच्या पासून सदांच मागता म्हणून ओके गे हर एकल्या पासून हांव मागता म्हणून सो टुडे Teresa is praying for you, all of you. Okay, this is the message for today. Okay, yeah, God bless you. Thank you so much, Father. So there's a simple question for you all. Who is the most inspiring woman in the Bible for you all? Mary. Mother Mary. Mother Mary. Yes. Can you all please tell why? She gave birth to Jesus. Yes. Anything? She is quite prayerful. Yes, absolutely. Mother Mary is an inspiration to all of us and we can pray to Mother Mary because she's like our mother. So thank you so much. It was nice talking to you all. Yeah, you all are very cute. Thank you. Okay, bye-bye. So तुमकां एक सरप्राईज आसा. कितें म्हण तुमकां कळीत आसा ते सरप्राईज दिता आसोन दिलें. थँक्यू. गुलाब कितें आमकां कळयता गुलाब श्रियांक मोगाचो संदेश
मोगासो पूण आज आमी स्त्रियांचो जुबले आमी आचरण करता एक तें आनी एक कितें म्हळ्यार जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज तिणें तेच्या मरच्या पयल्या सांगिल्लीं उतरां हांव तुमकां गुलाबाचो शिवर सर्गार तावन गेल्या उपरांत वतलो म्हण देखून आशिर्वाद तशेंच तुमच्या बसत आज प्रत्येक रितीन आमी मागता तुमकां ह्या दिसाचे उल्हास पटयता. थँक्यू फादर. सो तुमकां एक सवाल येता, एक स्त्रियांक सर्व स्त्रियांक एक खंयची एक शॉर्ट मेसेज दिवंक तुमकां आशा आसा गे? आमी हर एक स्त्रियांक खातीर मागचें इतलेंत तांकां देवान हर एक मेळटा आनी तांकां तांच्या भुरग्यांक तांच्या फॅमिलीच्यांक खंयचे विशयां जाल्यार सपोर्ट दिवंक देवान तांकां बेसांवांनी बरी जे तशेंच स्त्रियांनी मुस्तू सोंसणीकायनी कळतेपणीन आसा जे काल्यार म्हळ्यार आतांच्या ह्या जनरेशनांत सगळ्यांक ही सोंसणीकाय मेन. जर तर सोंसणीकायची ते वर्ड आपल्या आमचे जिणेंत आमी काण गेल्यार सोंसणीकायन हर एक कामां करीत आमकां. आतां ह्या जनरेशनाची भुरगीं तांकां सोंसणीकाय ना देखून आमी आवय जाल्ल्यांनी तांकां भुरग्यांक सोंसणीकाय शिकयचे. सोंसणीकाय म्हळ्यार काले घरांत मागणें ते पयलीं आमी शिकयचे तितलेंच हांवें मागचें. देव बरें करूंक तुमकां बरें अपुर्बायचो संदेश तुमी दिला. सोंसणीकाय हर एका मनशाच्या जिवितांत आसा जेत आनी तुमकां मेळून खुशी जाली. देव बरें करूं तुमकां. येस. हॅलो. हॅलो. कशें आसा तुमी? हुशार आसा. तुमचें नांव कितें? मारिया. मारिया. ओके. सो तुमकां हांगासर आज नोवेनाक येवन कशें भोगलें? म्हाका मस्त रिलॅक्स फील जालें, मस्त खुशी जालें म्हाका मागणें आयकून मागणें करून मस्त तेंपा उपरांत म्हाका टायम मेळ्ळें. ओके. मागीर मस्त जेवण जेवन मस्त समाधान जालें. जेवण जेवन समाधान जालें बाई, हांगा रुचीक जेवणी मेळटा. सो तुमचो फेवरेट फ्लावर खंयचें? रोज. रेड रोज. सो आतां तुमकां कोण रेड रोजान दितात. डू यू नो दीस इज फॉर वॉट? आतां सांत तेरेज आमकां शिकयता हांव सर्गाक गेल्या उपरांत गुलोबांचो शिवर ओततली म्हूण. आतां हर एक गुलोब म्हळ्यार तुजे खातीर एक सांत तेरेजाचें मागणें. सो सेंट तेरेज इज प्रेयिंग फॉर यू. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू सो मच फादर. येस. आतां तुमकां एक सवाल आसा, तुजे फेवरेट एका स्त्रियेक फेवरेट थिंग्स खंयचे आसात? खंयचे एका स्त्रियेक मस्त पसंद जातात? लायक सम क्वालिटीज लायक केअरिंग कायंड ऑफ खंयचे क्वालिटीज एका स्त्रियेक पसंद जातात? आय थिंक केअरिंग. अँड वन मोर? लव. येस. सो दिस इज अ सिंबल ऑफ लव टू. सो तुमच्या लायक उलोवन मस्त खुशी जाली. देव बरें करूं तुमकां. थँक्यू. येस. हाय. तुमचें नांव कितें? दिव्या पिंटो. दिव्या पिंटो. खंयच्या फिरगेची तुमी? कुलशेखर. ओके. कशें आसात आज हांगासर येवन तुमकां कशें भोगलें? बरें जालें. इतले दिसता नव्यान येवन बरें जालें. ओके. आयच्या नोवेनाचो उद्देश कितें म्हण तुमकां कळीत आसा गी? स्त्रियां खातीर. स्त्रियां खातीर. करेक्ट. तुमकां आतां एक सरप्रायज आसा. काल दिल्या कळले तितल्यान सगे स्त्रियांचो दीस करेक्ट. आनी एक सांतिनेचे शतमान संभ्रम तावणे कोण ती संत 100 वर्सां जाली तिका सांतीन म्हणून प्रगट करणं कोण ती? व्हेरी गुड. तिका ल्हान फूल म्हणून एक नाव आसा जेजूचें ल्हान फूल. तिने निमाणें सांगिल्लें सर्गार तावन हांव गुलोबाचो पावस वळयतलें. अर्थ कालें हांव सर्गार तावन मागतली. हांव वगत थंय बसचें ना, एन्जॉय करचें ना, हांव तुमचे खातीर मागतली म्हणून. देखून एक आज गॅरंटी सांगता तुजें कितें तें सांगात पळय ती तुजे खातीर मागता. सो गॉड ब्लेस यू. हो गुलाब तुमकां काल्याक दिला म्हणून गोत्ता गे? आज स्त्रियांचो दीस देखून सक्तांनी दिवची जबाब तीच. तुमकां सांगचें जाल्यार सांत तेरेज अशें सांगता हांव मरोन सर्गाक गेल्या उपरांत तुमचेर गुलाबांचो शिवर दवरतलो म्हळ्यार आशिर्वादाचो शिवर. जशें हो गुलाब तुमच्या घराक आशिर्वाद जावं दी. देखून देवाचे विंचणार आशिर्वाद तुमचेर मागता. स्त्रियांच्या दिसाचे शुभ आशी तुमकां देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद. थँक्यू सो मच. आनी तुमी गुलाबा बरें सोबीत आसात. थँक्यू. तुमचे लेगीत उलोवन कशी जाली. देव बरें करूं. स्त्रियांक फेवरेट फ्लावर खंयचे आसा? It's rose, red rose. Yes, absolutely. Red rose is symbol of love and a lot of things. Yeah. So तुमकां आतां red rose कोणी दितात हांगासर येवन. So are you excited? Yes, favorite father. Congratulations. Thank you father. आज काल स्पेशल डे कोणाचो? स्त्रियांचो दिवस. स्त्रियांचो दिवस. त्या देखून तुमकां सगळ्यांक सर ह्या जगाच्या नावी Thank you so much. गुलाब तुरे दिता. Yeah, so happy Women's Day or Jubilee Day and त्या देखून प्रत्येक जण गुलाब तुमच्या दिसा. I mean ladies association also. Oh, that's wonderful. Yeah. सांगत असं सांत तेरेजाची जुबली आमी संभ्रमता. सांत तेरेज म्हणणाली हांव सर्गार न्हू गुलाबाचो फुलांचो शेवरचो दान दिता म्हणून म्हळ्यार मागणेचो शेवर. त्या देखून त्या दोनी संदर्भांनी सांगाता मेळोन हो गुलाब तुमकां दिता. सो ओके. गुलाबा भशेन तुमी
तुमचो परमळ म्हणजे तुमच्या सेवा मुखांतर मोगा मुखांतर सकाळचे दिवस ऑल द बेस्ट Thank you so much. Yeah, thank you so much. Yes, आता तुम्ही सांगितलं तुम्ही लेडीज असोसिएशन आता सर. So what message you want to give to all the ladies? Just a short message. It's like we have to share the love between our family plus in the society so that everybody we have to unite and love each other. Yes, that's a wonderful message. We have to love, we have to be respectful to each other. Yeah, that's a wonderful message. Thank you. तुमका म्हणून बहुत सर खुशी बघली. Thank you so much. Lenisha. Carol. तुमका कोणीतरी हांगासर येऊन like लाईफान कोणी रोज दिला गे? ना. Wow, that's wonderful. So you will get a blessed rose now. Basically, as you know, the theme of the novena is including the 100-year canonization of Saint Therese, right? So Saint Teresa says, when I die and go to heaven, I'll pour blessings on you just like roses. So this rose is a blessing in your life. Also, Saint Therese says in one of her quote, she says like this, in garden, you will see lots of flowers, right? You see lots of flowers. Not even one flower complains to the Lord saying, you have made me small, you have made me smell less, no one cares about me. No, they all praise the Lord. So, just like her, keep praising the Lord, and may God bless you always. All the best. Thank you, brother, for this wonderful message. So I just want to ask you all a few questions. One question. Can you all please give a short message to young women, like some inspirational message to women? I think I would say be yourself and be happy. That's wonderful. Yes, be happy. And you? Be happy. Be happy. Yes, happiness is more important for mental peace and all those things. And the best happiness you will find is over here, coming over here to this infant Jesus shrine. So thank you so much. It was nice talking to you all. Thank you. Yes. So तुमका कोणीतरी रोज दिला की तुमच्या लाईफांत पहिले maybe your husband or anyone? वय दिला बर्थडेक आणि बुके आणि परत दितात. Oh, that's wonderful. एंगेजमेंट झालं Yes, दितात. So आज तुमका हांगासर कोणगी रोज आण दितात. Are you all excited? Yes, very much. Okay, fine. So happy Jubilee. Thank you so much, Father. Bless me, Father. God bless you. Happy Jubilee. आता एक गुलाब दिल्लो तुमच्या जुबलेवाला कारण की हांगा आमी आज स्त्रियांचो जुबले आचरण करता. आनी एक काल अर्थ गता की गुलोबचे काल म्हणजे सोबाई कशी आसा तशी आमी आमची सोबाई सगळ्यान बरें 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 पोट सगळ्यान पसरूंक जाय. येस गुड. तूं कितें म्हणटाय? आता तुम्ही सांगले करेक्ट. गुलाबा भाशेन फुला भाशेन सोबायेन बरोवंक. दुसरें कालें म्हळ्यार आमी जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेजाचे सांतीपणाची 100 वर्सां परगटा न्ही. सो तिणें म्हणलें हांव सर्गाक वचून तुमचेर गुलाबाचो पावस वतलो म्हणून. म्हळ्यार हांव तुमचे खातीर मागून देवाची बेसांव धाडटलो म्हणून. सो ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आनी ह्या तुमच्या स्त्रियांच्या जुबलेवाच्या दिसा न्ही मात्र आमी तुमकां विश करचें सांत तेरेज सयत सर्गार तावन गुलाबाचो पावस वा मागण्याचो आदार तुमकां धाडटे आसा. सो वन्स अगेन हॅपी जुबिली. हॅपी जुबिली. Thank you, Father, for this wonderful message. So तुमके एक आता सवाल आसा. तुमचें फेवरेट फूड कितें? चाट. Charts, okay, even mine. Ice cream. Ice cream, okay. So thank you so much. It was nice meeting you all. आणि तुमका म्हणून मस्त खुशी झाली. देव बरें करूं. आणि मस्त पिक्चर पळयले आता. Thank you. I have met her personally. Yeah, thank you. Thank you so much. Yes, All the best. Reels, okay, yeah, thank you. Thank you so much, yeah. Bye-bye. I am Sister Gemini. Okay, Sister Gemini. I'm Bernadette. Bernadette. You all belong to which congregation? Daughters of Saint Camillus. Daughters of Saint Camillus. Camillus, okay. So, there's a surprise for you all. Is it? Are you all excited? Congratulations. Have you heard the name of Saint Therese of Child Jesus? Little flower? Yeah. She is the one from heaven dropped roses as a sign of blessings. So congratulations as you celebrate the day of women and also Saint Teresa's blessings in the form of roses. Okay? God bless you. Wish you all the best in your apostolate and also in your mission. Okay? Yes. Actually, you all really blessed to get the roses, and thank you, Father, for this wonderful message. You're welcome. You're yes. So there's a. Can you please give a small, inspiring message to young women? A short message. I want to say for the young women that stand on your feet
don't depend on anybody. You are strong, and be independent. That's all. Yes, thank you so much for this wonderful message. It was nice meeting you all. Thank you so much. Yeah. स्त्रियांचो ग्रुप सर्वांक खातीर विश करता आसतना तुमकां हांव विश करता आयच्या दिसाची उल्हास हांव पाठयता तुमच्या खातीर हांव मागता शांतेरे तुमच्या खातीर सदांच मागतली हॅपी थँक्यू देव बरें करूं. एक सरप्राईज म्हाका सुद्दां भितून हांव सगळ्यांक घेवन गुलाब. सो थँक्यू सो मच. अँड बाळूक जेजूचे हे पुंशेत एक आजापाचे पुंशेत सांगीत म्हज्या जिवितांत मस्त आजापा जाल्यांत. सो सर्वांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा आनी इतले अपुर्बायचे वार्षिक महापरब आसा तुमी सर्वांनी हांगासर येवन एटेंड जायचे आनी देव बरें कर तुमकां. थँक्यू. तेंच परते हांव तुका सांगता जेजूचे ल्हान फूल सांतेरेज ताणें सांगली उतरां मरचे पयलें हांव सर्गाक गेल्या वेळार गुलाबाचो शिवर आशिर्वाद जावन सगळ्यांक धाडटली. तीन आशिर्वादां तुजेर येवं दी आनी तुज्या कुटुंबाचेर येवं दी म्हणून आमचें मागणें. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू सो टेक मच. केअर.